नमस्कार पळोवया प्रायम खबरो। आरोंद जेटीर बार्जीवरून केरी तेरेखोल न्हंयचो गाळ बेकायदेशीर उसपूंक सुरू। लोकांचो बोवाळ, सुवार्थी तणाव, ड्रेजिंग वडयले बंद। पावले पुलीस, कॅप्टन ऑफ पोर्ट्साक खबरूच ना। काणकोणचो टीसीपी ड्राफ्ट्समॅन सुरेश परबाक लास घेतना धरलो रंगे हात। जमीन कन्वर्जनाक टीसीपीकय वाटो दिवंक जाय म्हूण परब मागतालो लांच। रुपेश सामंत केशी सरकाराचें घाळपण, खासा सरकारी वकील नेमपाचो आदेशच काडलो ना। 1 म्हयन्या पयलीं घेतिल्लो निर्णय, रुपेशाच्या जामिनाचेर निकाल ब्रेस्तारा। दाबोळे विमानतळार धरले 2 कोटीचे 10 किलो भांगर। कस्टम्साची सगळ्यांत मोठी कारवाय। प्लास्टीक पोतयांनी मेळ्ळे भांगर, कोणे दवरले समजूंकूच ना। लायटीच्या खात्याच्या प्लानाचेर उद्देजक कंझ्युमर एक्टिविस्टांक दुबाव। 4000 कोटीचो इन्फ्रास्ट्रक्चर प्लान, बिलां वाडोवपाची लक्षणां। बुधवारा आयोगा मुखार सुनावणी। आणि द मॅन हू न्यू इन्फिनिटी फिल्मान 46वो इफी जातलो सुरू। अनिल कपूर उक्तावणाक मुखेल सोयरो। स्पेन मध्यवर्ती संकल्पना देश, इफीत दाखयतले 190 फिल्मां। खबरो विस्तारान। केरी तेरेखोल न्हंयचो गाळ उसपोवपाचें काम अकस्मात सुरू केल्ल्यान थंय तणाव जालो। महाराष्ट्रांतल्या आरोंदा जेटीर बार्जी व्हरपाक न्हंयतलीं खडपां काडटात। मशीन हाडून रातोरात ड्रेजिंग करपाचो जेटीवालांचो प्लान आशिल्लो। लोकांनी बोवाळ घालून काम बंद उडयलें। कामाक कॅप्टन ऑफ पोर्ट्साची मान्यताय ना। लोकांनी काम बंद उडयले उपरांत दर्यादेग पुलीस पावले। ड्रेजिंग मशीन जप्त करून काम करतल्यांक भितर उडोवचें म्हूण लोक मागतात। ड्रेजिंगाच्या त्यांचो जो ह्या प्रोग्राम आसा ताका आमचो खर विरोध आसलो, कारण ड्रेजिंग जर जायत जाल्यार ह्या बेल्टाक आमकां खूब हानी जातली। सो ह्या उद्देशान आमी गेले 2-3 म्हयने हे आंदोलन चालू आसा आनी आयज नेमकेच ते ड्रेजिंग करच्या खातीर त्या लोकांनी हांगा आपली मशिनरी हाडली। ही मशिनरी येतकच आमचे कार्यकर्त्यांक ही खबर कळटकच हांगा सगळी धांवपळ जाली, खळबळ माजली आणि सगळे जमा जाल्ले आसा। आणि आता आमी सगळ्यांक अर्जंटली मेमोरेंडम सबमिट केला आणि ऑनरेबल डेप्युटी कलेक्टर पेडण्यान आमच्या ह्या मेमोरेंडमाची त्वरित दखल घेऊन ताणे नेसेसरी एक्शन घेवची असो आदेश पीआय पेडणे कॅप्टन ऑफ पोर्ट्साक धाडला। कोस्टल पोलीस हांगा केरीच्या धक्यार पाविल्ले आसात आणि ते त्या वेसनाचेर गेल्यात आणि ताणे ते काम बंद केला। जी ड्रेजिंगा खातीर मशीन हाडला ती ताणे जप्त करची अशी आमची मागणी आसा। ड्रेजिंग स्टार्ट केल्ले, पूण आता लोकांच्या ह्या बोवाळाक लागून आणि अधिकाऱ्यांच्या हालचालीक लागून ड्रेजिंग सध्या तुर्त बंद आसा। काणकोणचे शार आणि नगर नियोजन खात्याच्या ड्राफ्ट्समॅनाक लाच घेतना धरलो। सुरेश परबाक लाच घेतना रंगे हात धरला। जमीन रुपांतरीत करपाच्या प्रकरणात विजिलन्साचे एसीबीन ताका रंगे हात धरलो। एसीबीन सांपळो लावन सुरेश परबाक 3000ची लाच घेतना धरला। हाच्या आदी ड्राफ्टमॅन परबान टावन प्लॅनराक वांटो दिवंक जाय म्हूण सांगून 5000ची लाच घेतिल्ली म्हूण कागाळ करपी संदेश तळेकारान एसीबीक सांगला। म्हजी लँड कन्वर्जना खातीर फायल हांवें डेप्युटी कलेक्टरान सबमीट केल्ली। ताजे नंतर ऑलमोस्ट 1.5 म्हयन्या पयलींची गोश्ट ही। ताजे नंतर ती फायल थंयच्यान डेप्युटी कलेक्टराच्यान टावन एंड कंट्रीक फॉरवर्ड केल्ली फॉर रिपोर्ट। टावन एंड कंट्रीचो जो ड्राफ्ट्समॅन आसा तो 12 ऑक्टोबराक आमचे लँड घेवन इन्स्पेक्शन करून घेवन गेलो आनी ताजे नंतर ताणें तो रिपोर्ट डेप्युटी कलेक्टराक धाडपा जाय आशिल्लो, पूण 30 तारीख जाली तरी डेप्युटी कलेक्टरान रिपोर्ट येवना म्हणून हांव बेश्टे चवकशी खातीर जेन्ना डेप्युटी कलेक्टरान गेलो आनी ताजे नंतर टीसीपीन आयलो तेन्ना सहज म्हाजे कडेन ताणें पयशे मागले। कितले पयशे मागले? आपल्या टावन एंड कंट्री प्लॅनरा खातीर 5000 म्हणपा लागलो आनी आपल्याक कितें समजून दी अशें मागले। कोणी ते आतां? जो ड्राफ्ट्समॅन आसा ताणें मागले। नांव कितें? सुरेश परब। ताजे नंतर हांवें ताका सांगलें बरें हांव येता मागीर येता म्हणलो आनी हांव घरा गेलो। ताजे नंतर हांवें एंटी करप्शन ब्रांचाक तांकां सगळ्यांक कळयलें। एंटी करप्शन ब्रांचा कडेन उलयतकीर हांवें डिसायड केलें की थोडे पयशे आतां ताका दितलो आनी थोडे मागीर दितलो असो करून।
सो त्या आणि हांवें 5,000 रुपया ताका हाडून दिले आनी दिता आसतना जो व्हिडिओ आसा तो टोटल व्हिडिओ घेतलो गेल्लो जो हांवें पैसे दिता आसतना व्हिडिओ घेतलो तुमी? पयशे दिता आसतना टोटल व्हिडिओ घेतलो आनी तोच मागीर फुडें हांव एंटी करप्शन ब्रांचाक गेलो. तांचो DYSP बी सगळे येवन ताणें ते डिटेल पळयतकीर ताणें प्रॉपर ऑफेन्स रजिस्टर करून आज प्रॉपर रेड बी करपाचो जो प्रोसेस आसा तो कंप्लीट केलो आनी आज ताका रेड हँडेड 3,000 रुपया जे उरिल्ले मागले ताणें आज सकाळी ते एक्सेप्ट करता आसतना रेड हँडेड ताका धरला. रुपेश सामंताच्या केसीत सरकारान कशी घाळपणां केली ते आता मुखार येता. खासा सरकारी वकील म्हूण अश्विन बोबेची नेमणूक करपाची घोशणा केली खरी, मात आदेशच काडलो ना. म्हयनो जालो तरी ऑर्डरच ना. ताका लागून मंगळारा रुपेशाच्या जामीन अर्जाचेर आर्ग्युमेंट करपाक ऐन वेळार दुसरे सरकारी वकिलाक उबे रावचें पडलें. कोर्टाचें कामकाज सोंपता मेरेन खंय आदेश आयलो. दुसरे वटेन चली पत्रकाराचे लैंगीक छळाचे केशींनी पत्रकार अँकर रुपेश सामंताची पुलीस कस्टडी कोर्टान 2 दीस वाडयल्या. ताचे जामिनाचेर कोर्ट ब्रेस्तारा निकाल दितलो. आरोपी पत्रकार आणि अँकर रुपेश सामंताचे केशीन खासा सरकारी वकील दिवचो म्हूण पणजेच्या बायला पुलिशेन मागिल्ले. मात केस सुनावणेक आयली तरी सरकारान खासा सरकारी वकील घालोना. मंगळारा दनपारा जेवणा उपरांत तरी खासा सरकारी वकील नेमतले म्हूण पुलीस राविल्ले, पूण सरकारान कांयच केलें ना. निमणे सदाच्या वकिलाक घेवन सुनावणी जाली. रुपेशाच्या 4 जामीन अर्जाचेर मंगळारा पणजेच्या JMFC कोर्टान सुनावणी जाली. रुपेशाक एका केशीन जामीन मेळ्ळा. हे केशीन रुपेशा आड जामीनपात्र गुन्यांव आरोप आसात. उरिल्ले 3 अर्जांच्या सुनावणे वेळार रुपेशाच्या वकिलान आर्ग्युमेंट घाले ते अशें: आपूण चौकशेन सहकार्य करता. पुलिसांनी जबानी नोंद केल्या. पुलिसांकडेन मोबायल दिला. जप्त करपा सारकें आपल्या कडेन कांयच ना. पीडित आनी साक्षीदारांच्यो जबानी नोंद जाल्यात. तांचेर दबाव हाडपाचो प्रस्न येना. पुलिसांनी आपल्या आड चुकीचे पद्दतीन अजामीनपात्र कलमां लायल्यात. आपूण फरारी जावंक नाशिल्लो. अटकपूर्व जामीन अर्ज कोर्टा मुखार आशिल्ल्यान आपूण चौकशी अधिकाऱ्या मुखार येवंक नाशिल्लो. हायकोर्टान अटकपूर्व जामीन भायर मारल्या उपरांत रोखडेच आत्मसमर्पण केलें अशें रुपेश म्हणटा. सरकारी वकिलान रुपेशाच्या जामिनाक विरोध करतना कोर्टा मुखार कांय आर्ग्युमेंट घाले ते अशें: रुपेश पुलीस चौकशेन सहकार्य दिना. ताची कादयेन चौकशी गरजेची. रुपेशान दिल्लो मोबायल सोडून आनीकय मोबायल गुन्यांवान वापरिल्ले, ते जप्त करपाक जाय. रुपेश वजनदार मनीस, तो पुराव्या कडेन मेतेर जावंक शकता. दोनूय पक्षांचे आर्ग्युमेंट आयकले उपरांत कोर्टान रुपेशाची कादय आनीक 2 दीस वाडयली. कोर्टान 3 केशींचेर निकाल बिरेस्तारा दनपार मेरेन राखून दवरला. इतले मजगतीं मडगांव पुलिसांनी रुपेशाची कस्टडी मागल्या. 2013 रुपेश खंय एकल्याच्या घरान घुशिल्लो. फाटले 2 वर्सां पुलिसांनी ह्या प्रकरणात रुपेशाची कस्टडी घेतली ना म्हूण कोर्टान मडगांव पुलिसांचेर फोग काडलो. ट्रान्सफर रिमांडाच्या अर्जाचेर कोर्टान निकाल बिरेस्तारा मेरेन राखून दवरला. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर मुकेश कुमार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट दिनेश करपे. दाबोळे विमानतळार मंगळारा भांगराचो सगळ्यांत मोठो सांठो दवरलो. 2 कोटीचे 10 किलो भांगर कस्टम्सान धरले. दोहा सावन गोंयांत आयिल्ले कतार एअरवेजाच्या फ्लायटींत सिटा पोंदा 3 प्लास्टीक पोतयांनी हें भांगर दवरिल्लें. 18 कॅरेट्साचें हें भांगर. मात ही ज्युवेलरी कोणें थंय दवरली तें मात अजून समजल्लें ना. कोणाकच अटकय जाल्ली ना. घेऊ एक विराम.